Sir, as under CM Relief Fund, Satarkar family, तुम्ही as assistance दिले हा. This is the same family that was without electrical connection for the last 80 years. किस सांगू शकतो सर तू? सांगपाचें म्हणल्यार वेल सांगपा आली आयज हांगासर आसा आमी आनी आमची जी भयण सतरकर लास्ट टायम तुमच्या मिडियांतल्यान तुमी पळयल्लें की आमी जी लायट 80 years जाली तिका लायट आसून तिका लायट दिल्ली आनी ताबडतोब आमी रोखडेंच आमी तेचें घरूय पयलें जे मड घर आसा मातयेचें घर आसा आनी ताका लागून तेजें घरूय आमकां रेडी करपाक जाय. ताका लागून आमी जाता तेन्ना आमी प्रोसेस स्टार्ट केलो आनी जो रिलीफ फंड जो CM रिलीफ फंड आसा तो जे कितें आमचे रिलीफ फंड CMान दिल्या ती चेक आमी ताका आतां हँड ओवर केले आसा 25,000. अशेंच करून ताचें घर आमकां उबें करपाक जाय अशें आमी हांव अपील करतां. कोणाकूय तो दिसता बाबा आपण तिका कितें दिवचें आमी बाकी आमी कितें आमी करतलेच ते घर रेडी जातलेच पूण इनकेस कोणाकूय तो दिसता बाबा ताका हेल्प करपाक जाय ताका हेल्प करपाक शकता आनी म्हाकाय जाय हें जाता तितलें बेगीन हें घर रेडी जावपाक जाय आनी ताका रावपाक जाय कित्याक ती घर इतलीं वर्सां हे घरान रावप म्हणल्यार आमकांय बरें दिसना कित्याक हांवें पळयलां हांवें लास्ट टायम तुमकां सांगलें परतूय रिपीट करता असलेच घरान शेणाच्या घरान हांव रावन येयल्लो आसा आनी म्हाका आमच्या बारीक लोकांचें डिफिकल्टी कितें तें म्हाका खबर आसा. हांव कशेंय करून ताचें घर आमी रेडी करतले म्हाका जाता ते भाशेन काणकोण ते बोर करून म्हणटा गव्हर्मेंटाक जे गव्हर्मेंटान आयज हे चीफ मिनिस्टर फंड्स रिलीफ फंडांतल्यान ताका हे गरीब फॅमिलीक 25,000 दिला. एक व्हडली भुजवण ताका कित्याक तेजो घरकार आज चड सिरियस आहा आनी कालीच आमच्या MLAच्या अँब्युलन्सान ताका GMCन व्हरोन हाडला आनी आमी मागताय तो रिकवर जाल्या पुरो म्हण आनी घरा अशें उजवाड पडल्या पुरो.